सिद्धेश्वर देवस्थानाचो पंचायतन देवताचो 32वा वर्धापन दिन आम्ही कायसूवासीय मोठ्या खोशेन मनयता। आमच्या गांवचो ग्रामदेव श्री सिद्धेश्वर महाराज त्यांचा आज वर्धापन दिनाचो दीस 32वा दीस। आमचो जो शिशिरोत्सव चालू जाता आमच्या गांवचे परम दैवत श्री सिद्धेश्वर महाराज आणि ज्या स्वामी अच्युतानंदाचो आमचे परम छाया आसा ह्या अच्युतानंद महाराजांक जेन्ना कायसूच्या भुमीन 110 वर्सां जाल्लीं आसा आनी ह्या वर्सा तेंची आमी 85वी पुण्यतिथी साजरी केल्ली आसा। आनी हो जो आमचो उत्सव आसा शिशिरोत्सव हो होळी आमी चालू करता आनी आज पर्यंत ह्या उत्सवाची सांगता जाल्ली आसा। माझे नाव जयदेव रामा शिरोडकर। हांव ह्या देवस्थानाचो अध्यक्ष जाले 3 टर्म हांव अध्यक्ष आसा आनी हो जावन आसा आमचो आयज 32वा वर्धापन दिन जाल्लो आसा। तुमकां खबर आसतली आयज रिकॉर्डिंगां तुमी पळोवन तुमकां कळटलें की आमचो हो प्रोग्राम कितलो भरगच्च जाता। आमकां येदो व्हडलो मंडप सुद्दां ह्या दिवजांक पावना, आमकां भायर रावचें पडटा। हे थोड्या लोकांक सुद्दां हे भायर रावचें पडटा आनी ह्या देवस्थानान जे आमचे महाजना तर्फे आसा तो आमकां खूबच आदार आसा। सांगपाचें म्हटल्यार जे सुवासिनी आयज दिवजां पेटयल्लेली आसा म्हाका एज पर द रेसिड बुकाचेर जवळ जवळ 800 वयर आमचे रसिडी मारलेले आसा। जवळ जवळ 800 वयर आमी रसिडी मारून तुमकां खबर आसतलें तेच्या हिसपान आमची कितली दिवजां पेट्टा ती। आनी असो एक रावंडूच मारून आमकां ह्या हेचो टायम पावना, तितून आमी मातश्यो डबल टिबल लायनी करून हे करता। तेन्ना ह्या देवस्थान तर्फे हांव तुमकां सगळ्यांक हेच्या फुडली सुद्दां शुभकामना दिता आनी असोच आमच्या प्रोग्रामाक तुमी सगळ्यांनी हातभार लावचो आनी हातभार लावन आमकां हेल्प करचो म्हणून तुमचे कडेन हांव विनंती करता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा।